For the election of the Speaker, I hereby inform the August House that the following nominations have been received by the Goa Legislature Secretary for the election of the Speaker. Shri Alton De Costa, Honorable MLA, proposed by Shri Yuri Alema, Honorable Leader of Opposition, and seconded by Shri Wenzi Vegas, Honorable MLA. Number 2, Shri Alton De Costa, Honorable MLA, proposed by Shri Carlos Alvarez Ferreira, Honorable MLA, and seconded by Shri Cruz Silva, Honorable MLA. Number 3, Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, proposed by Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, seconded by Shri Rohan Khaute, Honorable Minister for Tourism. Number 4, Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, proposed by Shri Vishwajit Rane, Honorable Minister for Health, and seconded by Shri Krishna Salkar, Honorable MLA. Number 5, Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, proposed by Shri Ravi Naik, Honorable Minister for Agriculture, and seconded by Shri Rodolphe Fernandez, Honorable MLA. Number 6, Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, proposed by Shri Atanasio Monserrat, Honorable Minister for Revenue, and seconded by Shri Ullas Duekar, Honorable MLA. Number 7, Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, proposed by Shri Ramkrishna Daulikar, Honorable Minister for Power, and seconded by Shri Praveen Allekar, Honorable MLA. The nominations at serial number 1 to 7 are in order. I request Shri Yuri Alema, Honorable Leader of Opposition, to move your motion. Speaker sir, I move a motion that Shri Alton De Costa, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. Now I request Shri Wenzi Vegas, Honorable MLA, to second the motion. Speaker sir, I second the motion moved by Shri Yuri Alema, Honorable Leader of Opposition, that Shri Alton De Costa, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. Now I request Shri Carlos Ferreira, Honorable MLA, to move your motion. Sir, I move a motion that Shri Alton De Costa, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I request Shri Cruz Silva, Honorable MLA, to second the motion. Sir, I second the motion moved by Shri Carlos Alvarez Ferreira, Honorable MLA, that Shri Alton De Costa, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, to move your motion. Sir, I move a motion that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Rohan Khaute, Honorable Minister for Tourism, to second the motion. Sir, I second the motion moved by Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Vishwajit Rane, Honorable Minister for Health, to move your motion. Sir, I move a motion that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, to be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Krishna Salkar, Honorable MLA, to second the motion. Honorable Minister for Health, that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Ravi Naik, Honorable Minister for Agriculture, to move your motion. Sir, I move a motion that Dr. Ganesh Gaonkar, MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Rodolphe Fernandez, Honorable MLA, to second the motion. So I second the motion moved by Shri Ravi Naik, Honorable Minister for Agriculture, that Ganesh Gaonkar, Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Atanasio Monserrat, Honorable Minister for Revenue, to move your motion. Sir, I move a motion that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Ullas Duekar, Honorable MLA, to second the motion. Atanasio Monserrat, Honorable Minister for Revenue, that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Ramkrishna Daulikar, Honorable Minister for Power, to move your motion. Sir, I move a motion that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Praveen Allekar, Honorable MLA, to second the motion.
Sir, I second the motion moved by Sri Ramakrishna Davikar, Honorable Minister of Power, that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, is elected of the office of the Speaker. I will now put the motion moved by Shri Yuri Alemao, Honorable Leader of Opposition, to the vote of the House. Those in favor of the motion, please stand up. Seven. Those against the motion, please stand up. In favor of the motion is 7. Those against the motion is 32. Those against the motion have it. The motion is defeated. I now declare that Dr. Ganesh Gaonkar is elected to the office of the Speaker. I now request Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, and Shri Yuri Alemao, Honorable Leader of Opposition, to lead Dr. Ganesh Gaonkar, the newly elected Speaker, to the seat of the Speaker in the House. No. His motion has to be put to vote, no? No, he's not put his my motion. He's not put his motion. One motion is put in. No, his motion, then we have put it, our motion is defeated, but your motion has to be put, no? Yes. Once that motion is defeated, he has won. That's not there. You have to put his vote. No, there are two different motions. As is defeated, you put your motion. That's not there. You have to put it to vote. Support you all have. Put for voting, doesn't matter. Gal to. Elected to. Motion Gala ne pass kar. I will now put the motion moved by Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, to the vote of the House. Those in favor of the motion, please stand up. For stand up करपाची गरज आहे. One stand defeated. आम्ही exercise करतो. आमका काय चिंता. Those against the motion, please stand up. In favor of the motion is 32. Those against the motion is 7. Those in favor of the motion have it. The motion is adopted. Now I declare that Shri Dr. Ganesh Gaonkar is elected to the office of the Speaker. I request Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, and Shri Yuri Alemao, Honorable Leader of Opposition, to lead Dr. Ganesh Gaonkar to the newly elected Speaker to his seat of the Speaker in the House. Yes, congratulations once again. I now request Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, to move the motion. I make the following congratulatory response as listed. ताज्या पहिली ह्या सभागृहाच्या वतीन गोय सरकारच्या वतीन आणि गोयच्या जनतेच्या वतीन तुमच्या या सभागृहाच्या उच्चपदी निवड झाल्याच्या बद्दल हांव समेस्त आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमच्या हावजातल्या सगळ्या मेंबरांच्या वतीन तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता. तुम्ही या पदा खातीर योग्य न्याय दितले आणि सभागृहात हो कामकाज खूप बऱ्या पद्धतीत सांबाळटला हाची आमकां खात्री आणि विश्वास आसा. तुमकां परत एकदा हांव सभागृहातल्या आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आणि सगळ्या
लेजिस्लेचराच्या वतीन तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता. ऑनरेबल स्पीकर, पयले सुवातेर तुका कॉंग्रॅच्युलेट करता ऑन बिहाफ ऑफ मी पर्सनली, ऑन बिहाफ ऑफ दी ऑपोजिशन. स्पीकर सर, तुमचे बॅकग्राऊंड जरी तर चयल्यार युअर कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स एड्युकेशन आनी खास करून स्पोर्ट्स, तुम्ही चॉक बॉल असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट आशिल्ले एड्युकेशन फिल्डान. धारबांदोरा तुमची जी कॉलेज आशिल्ली मल्टी फॅकल्टी कॉलेज, आनीक BBA जावं BCA हे कोर्सीस हाडून धारबांदोरान तुम्ही एक ट्रान्सफॉर्मेशन करपाचो एक प्रयत्न केलो. एक ऑनरेबल डॉक्टरेट फ्रॉम जीवन ओपन युनिव्हर्सिटी चेन्नई, आनीक 2 पुजा तुम्ही आमदार जाले. ह्या सभापतीचे म्हाका दिसता खूब खूब एक्सपिरियन्स आसा. पेटिशन कमिटीचे तुम्ही चेअरमॅन आशिल्ले, बजेट कमिटीचे तुम्ही चेअरमॅन आशिल्ले, PSCचे तुम्ही मेंबर आशिल्ले, आनीक त्याच पद्दतीन मेंबर ऑन द ट्रायबल एडवायझरी बोर्ड. खूप खूप तुमचे काम आसा. तुमचे नेचर म्हाका दिसता पयलेच जेन्ना आमी आमदार जाले तुम्ही प्रोटेम स्पीकर आशिल्ले. सगळे अंडर युअर आमी गायडन्स आमी ओथ घेतलेलो. आज म्हाका दिसता ह्या हाऊसान खूब खूब गरजेचे, कित्याक आमी ऑपोजिशन जरी तर 7 जां आहाय, आमकां खूब अपेक्षा आहा की वी आर मायनॉरिटी इन दीस हाऊस. 7 जां मेंबर 33 रुलिंगान आहाय, पूण ह्या हाऊसा भायर आमी ऑपोजिशन मेजॉरिटी नाय. 63% लोकांनी ह्या सरकारा विरुद्ध मत घातलेले आहा. तेज मत मागीर कितें पॉलिटिकल टर्मॉइल जालें तें दुसरें. आज म्हाका दिसता ऑनरेबल स्पीकर, जेन्ना हांव तुका शुभेच्छा दिता, ST कम्युनिटीकूय एक मान आसा, पूण सादारण ह्या दिसांनी गोंयांत जे घडटा, खास करून विथ दी अटॅक्स, खास करून एक बाबरामा काणकोणकर एक समाजाचो एक भुरगो, तेजेरूय अटॅक जालो, आनीक लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन खूब म्हाका दिसता ह्या सरकारान चोवपाक जाय. गरज आसा ह्या टायमाक तुजी. आनीक म्हाका एक अपेक्षा आहा, तुम्ही GTDCचे चेअरमॅनय आशिल्ले. हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ही हाडपाक तुम्ही जायते प्रयत्न केले. हो बसीस म्हणटा. हॉप ऑन हॉप ऑफ ही एक सिंगल तिकेट ह्या पदलाचो मान तुम्ही राखतले. हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक जेन्ना तुम्ही सभापती जाले ह्या स्पीकराचे हॉप ऑन हॉप ऑफ जावपाक शिरीपणा. द स्पीकर कॅनॉट हॅज टू बी न्यूट्रल, कॅनॉट मूव टू पॉलिटिकल ऑफिसेस, कंडक्ट पॉलिटिकल बिझनेस एज कंडक्टेड इन द पास्ट. हीच अपेक्षा दवरून तुझे कडेन आमी मागता की ऑपोजिशना तुम्ही टाइम दितले. आनीक पुसा तुका शुभेच्छा दिता, आनी युअर एक्सपिरियन्स वील डेफिनेटली काउंट. आनीक आमकां आय ऑन बिहाफ ऑफ दी ऑपोजिशन होल हार्टेडली कॉंग्रॅच्युलेट यू, एंड आमचे कोऑर्डिनेशन सारखे जातले म्हणून आमी सांगता. देव बरें. Thank you. I make the following congratulatory reference as listed. This also congratulates Sri C.P. Radhakrishnan. पुरण जाऊन द्यायचं. एक पार्टी एक लावून एक पार्टीचा एकट्याकूच उलोवपाक दी 1 मिनटात. स्पीकरान पयलींच स्टार्ट केलें. सुशेगाद घे. स्पीकर सर, आज तूं स्पीकर म्हणून निवडून आयला म्हणून तुका शुभेच्छा, तुका परबी. एक हंबल बिगिनींग, एक बारीक समाजाचो मनीस 2दा निवडून येता, 2दा आमदार म्हणून जाता, आनी मागीर स्पीकर जाता. आनी तूं ST समाजाचो लिडर. ST समाजाक ह्या दिसांनी धोडायतात. ST एक्टिविस्टांचे तोंडाचेर शेण सारयतात. तेन्ना ST समाजाचो मनीस म्हणून हे कंटेम्यूय करूंक जाय. ST समाजाचो म्हणून हे जनरल वायलन्स जाता, क्रिमिनलायझेशन ऑफ पॉलिटिक्स जाता, हे जालेंच. पूण ST समाजाचेर हो एक अन्याय अशें म्हणून उलोवपाक तुमच्या सायडींतल्यान हे येवंक जाय. कित्याक तुमीच हे मूव केल्लें. ST समाजाचे मेन डिमांड कितें आहा? फॉरेस्ट रायट्स, मागीर ट्रायबल सबप्लॅन, मागीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन. पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे युनॅनिमस रिझोल्युशन जे पास जालें हावसान, ते तुमी मूव केल्लें. हे आज सेंटरा कडच्यान पास जालें, तुमी जय जयकार केलो, पूण आमी कित्याक मूव केल्लें की 27 इलेक्शनान हे जावपाक जाय म्हणून. हे 27 इलेक्शनाक जातलें, तुजे रिझोल्युशनाचेर तेन्ना पास केल्लें युनॅनिमस रिझोल्युशन सार्थक जातलें काय कितें?
आनी ते कशें करप आनी ते जर ते करूंक जाय जाल्यार ते कशें करून घेवंक जाय हो तुजो एक पयलो टास्क आसपाक जाय स्पीकर सर. जेन्ना बाब रमेश तवडकर स्पीकर आशिल्लो तेन्ना हांवें एकदां म्हणिल्लें आनी तांणी ते निवडून आयिल्ले तेन्ना की तूं बस जर केलें जाल्यार लोक तुका बसयतात म्हणून आनी अशें चड आमकां तूं बस करनाका म्हणून लास्टाक तुका बसयतले म्हणून. दुसरे दिसा बाब रमेश तवडकरान एक स्टेटमेंट दिलो की विजयाची चॅलेंज आपूण स्विकार करता, आपूण बरें काम करून दाखयतलो आनी लोक आपल्याक परते निवडून दितले म्हणून. पुणून बाब रमेश तवडकराचेरूय बी असलो मदीं तुमी प्रेशर घालो की ताका पासून दिसलें ह्या आनी जावचें ना म्हणून सोड पहाड पडून ते चल सोडून आपूण मंत्री जाल्यार सुटलो म्हणून. नाजाल्यार ताका तूं बस करता ते मनशांक जें जालें तेंच जावपाचें आशिल्लें हें ताका सिग्नल मेळ्ळो असो म्हाका दिसता. सो स्पीकर सर एक आमचो उपदेश तुका एक्सपिरियन्स आहा एडमिनिस्ट्रेशनाचें. तूं एकदां हें GPSC पास जाल्लो मनीस, सरप्रायझींग GPSC पास जाल्ले मनीस लोक कामाक वतात. मामलेदार एग्जाम पास जाल्लो मनीस, मामलेदाराक चूज जाल्लो मनीस हें म्हाका खबर नाशिल्लें. डॉक्टरेट ऑनररी मेळटा म्हणून हांव तुजी कांयच ताजें वळपण करना. हें तुका एडमिनिस्ट्रेटीव एक्युमेन आसा. तूं सेजान 30 वर्सां काम केलां, सेजा युनियन लिडर. मायनींग कशें सुरवात जावचें गोंयांत हें काम तुका दिल्लें जाल्यार बरें जावपाचें. पूण तूं आज स्पीकर आहात थंयच्यानूय तें करूंक जाता. आनी हें करतना आमी जेन्ना अशें उलयतात तें उलोवंक दिवप, कित्याक एक पार्लमेंटरी टेनेट आसा की ओपोजिशन शूड हॅव इट्स से, यू मे हॅव युअर वे. नंबर आसा तुमचे कडेन, तुमचें जातलेंच, पूण दुसरी सायडीक आयकून घेवपाची मनस्थिती दवरूंक जाय आनी ही तुमचे कडच्यान आमी एक्सपेक्ट करतात. इतल्या खातीर कित्याक तुमकां हे एक्सपिरियन्स आहा, तुका एज्युकेशनान हें आहा. एज्युकेशन म्हणजे कितें? बरें एज्युकेशन कित्याक? बरे नागरीक करपा खातीर. बरे नागरीक केन्ना जातले आनी रिस्पॉन्सिबल नागरीक केन्ना जातलो आनी भारत विकसीत केन्ना जातलें? जेन्ना ओपोजिशनूय आसतलें, नाजाल्यार तुमी जाय तें करूंक लागतले आनी कोण तुमकां कांय सांगचोच ना. लोकशाय मरतली. मेनली लोकशाय आनी विकास जावंक शकना. हें तुमकां आयडेंटिफाय करूंक जातलें हें म्हजें एक्सपेक्टेशन आसा. हांव मागतां की तुमी बायस म्हणटा तो दवरनासतना एक बरो तुमचो टेन्युअर जावचो आनी एक नांव तुमी दवरुचें. फॉर दीस वी वील ऑलवेज कोऑपरेट विथ यू. थँक्यू स्पीकर सर. एके पार्टीचो एकूच दियात स्पीकर सर. स्पीकर सर, पयलू म्हणजे तुमकां परबी आनी आयज तुमी ST समाजाचे एक लिडर आमी स्पीकर जाले, आमकांय खूब उमेद भोगता आनी आमी पळयता की तुमचो काराकार जशें युरीन सांगलें जशें विजयान सांगलें, तुमचें जें काम आसा आनी पद्दत आसा इतलीं वर्सां तुमी केल्ले आसा आनी जेन्ना सुरवातीक पासून जो बारीकसो म्हणल्यार कशें तुमी वयर सरले म्हणजे सकयल्ल्या पावंड्यांतल्यान वयर सरले आनी ते वयर सरोन तुमी आयज हांगा एक स्पीकर म्हणून निवडून येयल्ले आसा. पयलू म्हणजे आतां सगळ्यांनी सांगलेलें आसा की ST समाजाचो जो एक कार्यकर्तो जो एक लिडर म्हणूक शकता तेंचेर एक अटॅक जालो आनी तो अटॅक कंडेम करपाची तुमचे कडल्यानूय एक हें येवपाक जाय. कारण कितें आसा की गोंयांत अशें ह्या पद्दतीन केन्नाच जाल्लें ना आनी आतां सद्याक जें चल्लां तें आमकां तर दिसून येता की हाती भायर तरी वयतले. सो हेका लागून म्हाका दिसता तुमी जेन्ना अशें अन्याय घडटा तेन्ना तुमचोय आवाज बुलंद करपाची गरज आसा. तशेंच स्पीकर सर, आमी पळयता की गोंयभरांत बारीक समाजाचेर अन्याय हो चालूच आसा आनी हो आमी बिंग विरोधक आमचो प्रश्न जो आसा तो मांडटले. रुलींग जो सरकार आसा रुलींग सरकारान तेजेर न्याय मेळोवन दिवपाक जाय आनी तेकाच लागून आमी प्रत्येक वेळा गांवगिऱ्या वाठारांतले जे प्रश्न आसा ह्या विधानसभेन मांडटा तितून खंयच्या तितून तुमी बायस हितून आमकां लाभचें न्हू. कारण कितें आसा की खूब फावटी अशें जाल्लें आसा की एक रुलिंगाक सपोर्ट करपाचो जो प्रयत्न जाता आनी ऑपोजिशनाक भायर मारपाचो तो प्रयत्न जाता हो जावचो न्हू. आमी लोकांचो प्रश्न घेवन हांगा विधानसभेन येता, आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा आनी जेन्ना आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा ते लोकांक अपेक्षा आसा की विरोधक आनी रुलींग मेळोन कितें तरी समाजा खातीर ह्या गोंया खातीर कितें तरी बरें करतले आनी तोच आमी विशय घेवन ह्या विधानसभेन येतले आनी आमकां खूब अपेक्षा आसा तुमचे कडल्यान. कारण कितें तुमकां खबर आसा की कशें आयज गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक कशें तळमळटा, कितें त्रास जाता आनी तेच त्रास आमी हांगा विधानसभेन मांडटले. तुमी हेज्या पयलू खुबशे बरे एड्युकेशन क्षेत्रांत STच्या हितून खुबशे तुमी काम केल्लें आसा. आमी पळयता की आयज
आमी कोडा सारक्या एक हितून ST विलेज जी आसा म्हणजे तितून आज IITचो असलो प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न जाता आनी लोक रस्त्यार भायर सरलेले आसा, लोक विरोध करता. तशेंच कितलेशे गांवगिऱ्या वाठारांनी अशेंच विरोध हे प्रदर्शन चालूच आसा. सो हांव तुमचे कडेन मागता की बायस तुमी रावचे न्हू, तुमी जो ह्या चेरेक जो न्याय मेळोवन दिवपाक जाता तसो तुमी न्याय मेळोवन दिवचो आनी गोंयकारांक एक तुमचो म्हणल्यार जेन्ना जेन्ना अशें जाता तेन्ना तुमी मातशे उबे रावचे आनी विरोधकांकूय साथ वांगडा घेवन म्हणल्यार विरोधकांक समज फाटी मारून दिले, विरोधक कांयच ना कचऱ्या कोतार काडटा म्हणटा पळय तशें जावपाक जायना. सो परत एकदा तुमचे कडेन विनंती करता की तुमी एक फुडले खामेकाचे मदीं रावतले आनी ते डिसिजन जे आसा ते सारके डिसिजन घेतले. तुमकां परत एकदा परबी आनी गोंयभरांतल्यान जो तुमकां म्हणल्यार बारीक समाजांतलो एक लिडर एक स्पीकर जाल्लो आसा म्हणून आयज आमकांय उमेद भोगलेले आसा. सो देव बरें करूं. थँक्यू. तेंचे तो एकटोच उलयता वेंदी दोगूय कशे एकटोच उलया कोणी तोच उलयता. स्पीकर साहेब पयलीं सुवातेर तुका कॉंग्रेच्युलेशन आनी विश यू ऑल द बेस्ट. आमचें तुमकां सदांच कॉपरेशन आसतलें. जेन्ना तुवें आयज पयलो हो पोस्ट घेतला सो म्हजो एक डिमांड रिक्वेस्ट आहलें जे आयज गोंयांत कितें घडटा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जाल्ले, गुंडागिरी चलता, गान कल्चर चलता, तेजेर आमकां आयज एक 30 मिनट्स एक डिस्कशन करपाक दिवचें म्हणून आनी हें घडटा तें सोल्युशन जावचें. डिमांड घालता ढवळीकर सभापती महाशय, जो ठराव कॉंग्रेच्युलेशन मोशनाचो मांडला हेचे 2 शब्द उलोवपा खातीर हांव उबो आसा. गणेश गांवकर आनी म्हजी ओळख खूब जुनी. गणेश गांवकर GVM हायर सेकंडरीत शिकताले आनी तो म्हजो भाव ताजे बरोबर कॉमर्स हातूंत आशिल्लो आनी तो सायन्स हातूंत आशिल्लो आनी तेन्ना बसून आमची ओळख जाली. आनी त्या नंतर जेन्ना पयलें इलेक्शन ताणें लडयलें ताका तिकीट काँग्रेसीन दिली आनी सार्दीन ताका मुखार काडलो आनी फक्त 400 मतांनी तो ती निवडणूक हारलो म्हजे म्हायती प्रमाणे. अत्यंत गरीब हातूंतल्यान वयर सरिल्लो मनीस. सुरवातीच्या काळांत शिक्षणांत नांव संबंद करून 12वी करून मुखार गेलो आनी युनियन लिडर जालो आनी तेजागोवा कंपनीत बरें काम करून नांव मेळोवन गेलें. इतलेंच न्हय, गरीब लोकांक हातभार लावप, तांकां योग्य रितीन मार्गदर्शन करप हें करीत तो मुखार आयलो. आनी तातूंत ताका खरें सहकार्य मेळ्ळें तें ताच्या काकाचें म्हजे म्हायती प्रमाणे. आनी जेन्ना घरांत संस्कृतीमय वातावरण आसता तेन्ना बऱ्यो गोश्टी जाता, बऱ्यो गोश्टी मुखार जाता आनी तशें वातावरण ताच्या घरांत आशिल्लें. आज म्हाका खूब आनंद जाता आमचो मित्र, जुनो मित्र आज ज्या स्थानार बसला त्या स्थानाची पवित्रताय ताणें दवरपाक जाय. कारण खुबश्यो गोश्टी त्या स्थानार पावतकीर आमी विसरता, पूण ती पवित्रताय ताणें दवरची आनी अशेंच काम तुवें मुखार व्हरचें अशें नमूद करता तुजें मी गणेश गांवकर हें 24 अनुक्रम आनी काय आशिल्लें पुस्तक हांवें पूर्ण वाचलां आनी तातूंतल्यान खूब मार्गदर्शन नवे पिढीक जाता आनी त्या खातीर तो प्रयत्न नवे पिढीनूय घेवचो. जाय जाल्यार तेजें मुद्दाम पुस्तक हांवें हाडलां तें हांव टेबल करतां, तेज्यो कॉपी तुमी जाय जाल्यार दिया. काही गोष्टी ह्या पुस्तकांत वाचपा सारक्यो आसा आनी त्यो सगळ्यांनी तातूंतल्यो बऱ्यो गोश्टी घेवच्यो आनी मुखार वचचें. एक गरीब घराण्यांतलो मनीस उच्च स्थानार पावता हें पळोवन मन आनंदीत जाता. परत एकदां तुका मना बसून अभिनंदन करता आनी अशेंच तूं कार्यरत करून लोकांक आदार दिवचो अशें नमूद करता. देव बरें. स्पीकर सर, म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता की ह्या सभागृहाचे एक सदस्य आमचे एक सहकारी गणेश भाऊ गांवकर हांकां आजच्या ह्या विधानसभेच्या सर्वोच्च स्थानाचेर पळोवन खूब गर्व दिसता. कारण आमी दोगूय जाण ST समाजाचे बांदव आसा
हाजे पयलीं ही संदी म्हाका मेळिल्ली. आज ही संदी तुमकां मेळटा आनी त्या आजच्या ह्या स्थानाचेर पळोवन म्हाका गर्व दिसता की संपूर्ण ST कम्युनिटी गोंयभरांतल्या कम्युनिटीक सुद्दां जो आसा तुजो अभिमान आसा. म्हाका गर्व इतल्या खातीरच की गणेश बाबू गांवकर आनी आमी म्हणजे गेली कितलींशींच वर्सां सामाजीक क्षेत्रांक सांस्कृतीक क्षेत्रांक विविध क्षेत्रांक आसा. म्हजो एक व्हडलो भाव अशें समजून जे आसा न्ही की जे वेळाचेर जेन्ना एखाद्या वेळाचेर विशयाचेर समजा मार्गदर्शन जाय त्या मार्गदर्शन अवश्य ताजे कडेन हांव मागपाक वतालो आनी तो दितालो. आनी तातूंतल्यान 2012 ते 2017 हो कालखंड जो आसा की आमी दोगूय जाणांनी खांद्याक खांद मारून जे आसा न्ही की ताणें ताज्या मतदारसंघाक सावर्डे मतदारसंघाचो विकासाच्या दृश्टिकोनाचो ध्यास घेवन जो आसा न्ही जी कामां केल्ली आसा ती सावर्डे मतदारसंघाच्या लोकांक पयल्ली आसा आनी बाकीच्या लोकांक पयल्ली आसा. आनी खंय तरी चुकलें जाल्यार 2017 ते 22 नासलें परत एक 2022 परत ते निवडून आयले आनी परत एकदां तीच विकासाची गंगा आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांक म्हणजे शैक्षणीक क्षेत्रांक आसूं दी शैक्षणीक क्षेत्रांत आमी दोगूय जाण बरोबर काम करतात. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालीची नोंद घेता आसतना आमकां लक्षांत येता की एक बरो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणजे एक कशें काम करून घेवपाक जाय जाल्यार तें शिकपाचें आसत जर जायत न्ही जाल्यार तें गणेश बाबू गांवकराचे कडेन शिकचें अशें म्हाका दिसता. कारण हो गूण जो आसा हांवें ताका पळयल्लो आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान एक बहुजन समाजाचो एक ट्रायबल कम्युनिटीचो लिडर ह्या पोजिशनार उरता. हांव इतलेंच म्हणन की आजच्या वेळाचेर की दोगूय जाण आमी म्हणजे तुज्या जाग्याचेर हांगा सभापती म्हणून काम करता आनी तशें सभागृहाच्या म्हणजे हांव जेन्ना आसतना सुद्दां सभागृहाच्या सगळ्या सदस्यांनी खूब बरें सहकार्य दिलें. हांव तांचे केन्ना तरी आभार मानपाक हांव शकलो ना. पण आजच्या घडीक तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानता की तुमी सगळ्यांनी म्हज्या 3-3.5 वर्साच्या कालखंडाक खूब बरें सहकार्य दिलें बरें संबंद दवरले आनी आजच्या घडीक आज तुमी आसात. आनी त्यामुळे म्हणजे ST कम्युनिटीचे विशय आसूं दी की गोंयच्या हिताच्या दृश्टिकोनात जे विशय येतले ते विशय माननीय मुख्यमंत्री आसात विरोधी पक्ष नेते आसात बाकी सगळ्यांनी सहकार्य करतले आनी त्यामुळे आमी सगळ्यांनी गोंयच्या हिता खातीर आमी काम करुया. आनी त्यामुळे परत एकदां तुमचें हांव ह्या वेळाचेर अभिनंदन करता की तुमी तुमच्या पदाचो योग्य उपयोग आसा समाजाच्या हिता खातीर करचो अशी अपेक्षा सगळ्यांक तुमकां उलयले तांकां धन्यवाद. मातशें म्हणटा 1-2 मिनटां म्हणटा मागीर जालें तुका मागीर सांगात सगळ्या पार्टीचे एक लिडर उलयलो. ऑनरेबल स्पीकर थँक्यू सगळ्यांक म्हणत we are congratulating you on your assumption as a speaker. Your rich academic experience and also administrative experience will help you to hold this post responsibly. There's only one thing which I would like to say. In the judgment of the Constitution Bench of the Supreme Court in Quixote Holohan, they say that the speaker dons 2 hats. One is of the party, one when he sits on the chair as the speaker. All that we ask as members of the opposition is, please don that hat of a speaker, forget the party. We don't ask for favors, just give us what is due to opposition as and when we demand. We don't ask any extra favors and we expect that you will definitely uphold these values and uphold the dignity and office of the speaker. Congratulations once again. Sir, I stand by to congratulate sir. If you coming from a ST background, it will really add value. Entire house, I am my right as a opposition. I am my right to speak. Time दिवचो. तेका दिल्ल्या बरोबर. Speaker sir. Speaker sir. I have the right to speak. Being the senior most member of this house. सगळ्यांचे पैसे स्पीकर सर आज तुगेलो पयलो दीस आनी पयलो दिसाक तुवें म्हाका सदां एक बरी वाट अशी सगळ्यांक करपाचो एक तयार करपाचो दिवचो. आमकां सदांच एक अपेक्षा आसतली आमकां टायम दिवचो आनी भोव कोण आज ST समाजाचे जे जितले जाता तेजे तुवें एक सारको नियाळ करचो. रोजान मागीला एक 30 मिनिट्स जोरी तरी आज हे भायर एज्युकेशन चलता तेजे जोरी तरी एक्टिविस्ट रामा काणकोणकरांचे तुवें पासाबाद दिवची जाल्यार हिंगसोन आज हो ट्रेंड कमीच जावचो. हे ट्रेंडाचेर म्हाका सदां आमी सगळ्यांनी चलचें कित्याक इनजस्टीस भरपूर जालो and this will lead us with
फुल ऑफ एनर्जी की गोंयचे एनवायरमेंट जा जे बाटा बेसा दोंगर आहाय कन्वर्जन आहा हे कन्वर्जन जाता आनी लँडा इश्यू आला मध्ये सगळे गडबड जाताय सो म्हाका सदां हेजेर ती प्रायोरिटायज करून सगळ्यांक बराबर घेवन आनी ह्यो जो बेस्ट पर्सन टुडे you are the best person who is come on the chair आपका माइक पडला watching दादागिरी करता अरे वहां चले जो बाहर जाता झूम भी लागत एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एनवायरमेंट सालवा करचे सालवा करचे सालवा करचे द मेन कॉज ऑफ गुंडागिरी स्पीकर आणि जोरी तोरी या शेता दोंगर आम सालवार कोनाय हे कन्वर्जन सालवार कोनाय द एंटायर गुंडागिरी येता वी टाइम दिसो स्पीकर सर आज आम सगळ्या उलोवपाक सगळ्याक जो प्रयत्न करता एक्शन केली आज फर्स्ट टाइम हाऊसार सगळ्या तुया बस बस होता नाही बस रे बस सांगता पळय अरे माईक मध्ये सगळ्यांचे बंद जाल्ले रे तुझो माझाय बंद जाल्लो बेश्टो भिता तू विरी बाब एक गजाल सांगता पळय तुम्ही सगळे उलयले न्ही तो मान दिवन म्हणटाना आनी कितें उलयता हे हात कोण माते खबर आहा हे बंद जावपाचें ऑपोजिशन हांव उलोवन दी ऑपोजिशन आमकां टायम तुगेलो बरो दिसता हावजाच्या रुला प्रमाणे कोणाक कितें उलोवपाक जाय पळय तें उलोवनी तुमचें अभिनंदन करपाक जाय आमच्या हावजातले सगळे एकट्यान उलोवपाचो न्ही आमी ठरयलें बीइंग अ एक्स स्पीकर तेणी उलयल्लो बस सोंपलेलो विशय No. It is a demand by the opposition that you speak on the episode and condemn that Ramakant Konkar's assault. Because demand from the opposition that you should make a mention. जेन्ना तुमकां खबर आसतलें की एक्सटेंशन ऑफ 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन 6th शेड्यूल घटनेचें is about constitutional safeguards for tribal areas. आज तुम्ही ट्रायबल एक्टिविस्ट स्पीकर जाल्ले आहात काल लद्दाखात 4 लोक मारले shot dead because they were tribal. 1 minute silence मागता I am asking 1 minute silence 1 minute silence for the day बिझनेस कंप्लीट करा तुमगे ट्रायबलाचे कितले पडले बिझनेस फर्स्ट वन मिनिट सायलेंस करता 4 मनीस मेल्या ट्रायबल प्रोटेक्शन मेल्या 4 मनीस बसा कंप्लीट करा बाब तुम्ही बसा सगळे एकटो उलयतो उबो रावपाचो सगळे जर उबे रावले हांव तेजें उत्तर कंडेम कोर अटॅक जाले कंडेम तेजेर उत्तर दिता ट्रायबल बिझनेस कंप्लीट करा एक 1 मिनिट सायलेंस दी मरे स्पीकर साहेब तुम्ही बिझनेस कंप्लीट करा स्पीकर साहेब बिझनेस कंप्लीट करा हांव उलयता हांव सांगता उलयता पयलीं हांव उलयता मागीर आता कॉंग्रेच्युलेटरी केल्यार उलोवपाक मरे स्पीकराक तरी पहिली सुवातेर तुम्ही सगळ्यांनी माझे अभिनंदन केले त्या खातीर तुमचे सगळ्याचो हांव आभारी आसा एक गजाल लक्षात दवरुया की सभागृहाचे कामकाज चलयता तेन्ना ह्या सायडीच्यान आमचे जे पळय लोक आसा ते माननीय मुख्यमंत्री हे सभागृहाचे नेते आसा त्याच प्रमाणे ऑपोजिशन लिडर जे पळय आसा ते ऑपोजिशनचे लिडर आसा जेन्ना लिडर उबो रावता तेन्ना एक जशें तुमी म्हाका पळय सांगलें की अशा पद्दतीन न्याय दिवपाक जाय म्हणून आमचे सगळ्याचे काम आसा कितें की गोंयच्या जनतेचे प्रश्न जे पळय आसा ते हांगा डिस्कस करून सोडोवपाचे योग्य पद्दतीन रुल्स ज्या प्रमाणे परमीट करता त्या पद्दतीन प्रत्येकाची वागणूक आसची अशी माझी सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट आसा
आणि एक लक्षात दवरा की एक दुसरं जेन्ना पळय सदस्य माननीय सदस्य उलयता तेन्ना दुसऱ्यान उठोन म्हणटा ताका अडथळो हाडपाचो गरज ना. बरे भाशेन समज हात चलोवपा जाय आमकां, आमी सगळ्यांनी बरे भाशेन हात चलोवन गोंयच्या जनतेचे प्रश्न योग्य रितीन मांडून हांगा आमी सॉल्व करपाचे प्रयत्न करया. त्या खातीर म्हाजी परत एक तुमकां विनंती आसा, जाय जाल्यार सगळ्यांक हांव प्रोवायड करतलो कितें रुल्स बूक स्ट्रिक्टली एज पर रुल्स आमी या आनी लोकांचे प्रश्न आमी सॉल्व करया. तुम्ही पळयतात GNH.